अनमोड घाटाच्या गोंय शिमेचेर रस्तो कोसळून 2.5 म्हयने जाले, मात कामाक सुरवात जावंक नाशिल्ल्यान ट्रक असोसिएशनाचे वांगडी तशेंच लोकांनी रस्त्याच्या दुसरे वटेन येरादारी सुरू करची म्हूण मडगांव जिल्लोधिकाऱ्या कडेन मागणी केल्ली। देखून सुरक्षेचे नदरेन उपाय येवजण केले उपरांत बेगीनूच गाडयांची येरादारी सुरू करपाचे आश्वासन जिल्लोधिकाऱ्यान दिल्ले। उपरांत 12 तारखेर जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड घाट रस्त्यावयल्यान फकत 6 टायरांच्या गाडयांक सोडपाचो आदेश दिल्ल्यान 6 परस चड टायर आशिल्ल्या वाहन चालकांनी नाराजी उक्तायली। तशेंच गोंय आनी कर्नाटक राज्यांतल्या वेगवेगळ्या ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी एकठांय येवन आपल्याचेर अन्याय जाल्ल्याचे सांगीत गाडयांचेर घातिल्ली बंदी काडची म्हूण मागणी केल्ली। बंदी काडली ना जाल्यार 20 तारखेर रस्तो कोसळिल्ल्या सुवातेर येवन रस्ता रोको आंदोलन करपाची शिटकावणी तांच्यांनी दिल्ली। ताची दखल घेवन मडगांव जिल्लोधिकाऱ्यान अनमोड रस्तो अवजड वाहनांच्या येरादारी खातीर उक्तो करपाचो आदेश दिलो। देखून ट्रक असोसिएशनाच्या वांगड्यांनी समाधान उक्तायले। हेवी कमर्शियल व्हेकल्साचे जे मुवमेंट आसा नॅशनल हायवे 748 वयल्यान अनमोड गोवा स्ट्रेचा वयल्यान ते जे बॅन केल्ले आशिल्ले, सो आमचो डिमांड आशिल्लो की तो बॅन लिफ्ट करचो आनी आमकां हेवी कमर्शियल व्हेकल्स अनमोड गोवा रोडांतल्यान चालू करपाक ऑर्डर दिवची म्हणून कलेक्टरा कडेन। आनी तेज्या अगेन्स्ट आमी एक स्ट्रायकाची नोटीसूय दिल्ली की 20 तारीख म्हणल्यार सपोज जर आमची ऑर्डर येना जाल्यार 21 तारखेच्यान आमी इंडेफिनेट स्ट्रायक करतले म्हणून। सो आमचे जे रिक्वेस्ट आशिल्ली तेका एक तेज्या अगेन्स्ट काल 19 तारखेक सावथ गोवा कलेक्टरान आमची ऑर्डर पास केल्या आनी आमकां हेवी कमर्शियल व्हेकल्साक नॅशनल हायवे 748 अनमोड गोवा स्ट्रेचांतल्यान मुवमेंट करपाक लागून आमकां ऑर्डर पास करून दिल्ली आसा। सो हेका लागून आमी ऑल गोवा लॉरी ओनर्स एसोसिएशन आनी आमची बाकीची टीम जितून फोंडा गुड्स एसोसिएशन, मागीर अखिल भारतीय ट्रान्सपोर्ट एसोसिएशन आनी जे आमचे सपोर्टर्स आशिल्ले हे काम फुडें व्हरपाक तेंचे सगळ्यांचे वतीन हांव सावथ गोवा कलेक्टराक खूब खूब देव बरें करूं म्हणटा। आमी जे मोले हांगा आसा जे जाग्यार 4 जुलयाक हांगा रस्तो कोसळिल्लो आनी 5 जुलयाच्यान जिल्हाधिकाऱ्यान हांगा हेवी ज्यो व्हेकल्स आसा तेंचे खातीर रस्तो बंद केल्लो आनी फक्त ज्यो जिवनावश्यक ज्यो गाडयांची आसा दूध भाजी ह्योच गाडयो चालू दवरिल्ल्यो आनी बसी चालू दवरिल्ल्यो। पूण पयर जेन्ना लोकांची मागणी आसलेली की हांगा हेवी व्हेकल्स जी आसा त्यो बेगीन चालू करची अशी लोकांची मागणी आसलेली, त्या संदर्भान त्यो मागणी तेंच्यान फेटाळून 6 चाकीची ज्यो गाडी आसा तांकां चालू करपाक परमिशन दिल्लें 12 तारखेक आनी 19 तारखेक काल हांगा हेवी व्हेकल्स जी आसा कर्नाटक मार्गे कारवार मार्गे ती वयताल्यान चोडला गाड्याच्यान तांकां परत एकदां 19 तारखेच्यान राष्ट्रीय महामार्ग चालू हेवी व्हेकल्सा खातीर चालू केल्लो आसा। आनी हो जो दक्षिण गोवा जिल्हाधिकाऱ्यान जो आदेश काडला हेवी व्हेकल्स चालू करपाचो, त्या संदर्भान जो लॉरी असोसिएशन जो अध्यक्ष आसा आमचो श्रीकांत च्यारी हेणी तेंचे आभार मानलेले आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर मोलंच्यान एकनाथ खेडेकर।